Wait. Live केलं. नमन तुका गोंयकारा. समेस्त गोंयकारांक रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या ह्या माचे वयल्यान गोंय मुक्ती दिनाच्यो उनुनीत परबीं आमचे गोंय मुक्त 60 वर्सां पयलीं जाल्लें. पूण आजून पर्यंत खंय तरी आमी गुलामगिरीन आसात. तेकाच लागून ही चळवळ आमी सुरवात केली आनी ह्या चळवळीचें नांव दिलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आनीक आयज वाड्या वाड्यार सावन आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक असो उद्देश म्हटल्यार आमच्या गोंयकारांक गोंयचो कल्चर, गोंयची अस्मिताय, गोंयचे जागे, गोंयचे धंदे, गोंयकारांक लागून मेळिल्ले धंदे हे सगळे आमकां गोंयकारांक परत दिवपाक जाय. पूण खंय तरी आयज ह्या राजकारणाच्या बोवाळान ह्या राजकारणी लोकांनी भायले लोक हाडून भरल्यात आनी आमचो कल्चर खंय तरी नश्ट जायत वयता. असोच आमचो कल्चर, गोंयकारांचो कल्चर म्हटल्यार तितून खूब अशे डिविजन आसात. गोंयच्या विविध भागांत तुमकां वेगळो वेगळो कल्चर पळोवपाक मेळटा. तसोच आयज ह्या कार्यावळीची सुरवात करच्या पयलीं तुमच्या मुखार घेवन येता राजटोळी महिला मंडळ थिवी हो पंगड आपली एक बारीकशी फुगडी सादर करता. तर जोरान एकदा ताळ्यांचो गडगडाट जावन राजटोळी महिला मंडळ आमकां
तिने घडविला